कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। परवरी काल फाटल्या आठवड्यात आम्ही पळयलें की काप्रेश्वराचें देवूळ हे रस्ते रुंदीकरणा खातीर बंद जालें आनी हेचेर तुमी कशें कितें पळयता? देव खापरेश्वर देवस्थानाच्या बाबतीन माझे अशें म्हणणें आसा की वो विशय जो आसा तो बऱ्यापैकी त्या भक्तांनी उखलून धरला किंवा उखलून धरला आसा। खंयच्याय आमच्या गोंयच्या खंयच्याय मनशाक तुमी पळयलें आसतलें की ताका आपले देव जे आसा ते खंयच्याय पातळीचेर वचून प्रेम करपाचें आसता आनी तांकां प्रेमाळच ते सगळे देव देवता। आनी हे सगळे देव देवता जे आसा तांकां आमकां अशें म्हणपाचें आहा की हे सगळे देव कशे आमी पळयतात, तेंची स्थापना किंवा तेंची स्वताची जी की निर्मिती जी आसा ती कशा पद्दतीन जाल्लेली आसा तेचेर आमी ह्या सगळ्या विशयाक जे आसा तेचें चिंतन म्हणून करपाची गरज आसा। आमी जेन्ना म्हणटा की काशी कॉरिडॉर तेन्ना काशी कॉरिडॉरा कडेन खूब अशीं मंदिरां आसलीं, खूब अशी गोश्टी आसल्यो जागेच्यो, पण तो काशी विश्वनाथाचें मंदीर करपाक बऱ्यापैकी थंय आतां सगळें तुमकां कॉरिडॉर व्हडलो दिसता। ते कित्याक दिसता? कारण काही गोश्टी ज्यो आहा पळय त्यो आमी थंय कॉम्प्रमायज केल्यो आनी आमी जेन्ना अशा प्रकारच्यो गोश्टी करतात तेन्ना आमकां खबर आसूंक जाय की जेन्ना आमी डेवलपमेंट म्हणटा तर ते कोणाच्या तरी डेवलपमेंट जेन्ना विशय येता तेन्ना डेवलपमेंटाच्या खातीर आमी केन्ना कशें पळयपाचें तर दोळसपणे पळोवपाची गरज आसा। आमचे देवदेवतान आमकां तेंय सांगलां की पळयतना उगड्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय म्हणून। आमची श्रद्धा सांबाळून दवरून आमचे डेवलपमेंट करपाची जी कितें आमची जी कुवत आसा ती आमी सगळ्यांनी मेनटेन करपाची गरज आसा, हें म्हाका दिवपाचें आहा म्हणपाचें। पूण गुरुजी गोंयांत राखण देव जो आसा शिमेवयलो देव आसा ताका स्थलांतर करप अशें डेवलपमेंटाक लागून दुसरे कडेन व्हरप हें कितले पर्यंत योग्य आसा? शास्त्रीय दृश्टिकोन जर पळयलो जाल्यार खंयचोय राखणदार जो आसा खंयच्योय सिमा ज्यो आसतात त्यो सिमा जशे तुमी व्हडल्यो करतात तशे ते देव जे आसा पळय तेतूंतले ब्राह्मण जे आसा ते सगळे त्या प्रमाणे शिफ्ट जातात आनी त्या प्रमाणे आपले क्षेत्राचें रक्षणूय करतात। तुमी मुद्दाम तुमकां खबर आसतलें तुमी तुमचें घर वाडयतना वास्तुशांती करतात। वास्तुशांती करतात तेन्ना तुमचें घर वाडयतना परत तुमी जे वास्तू जो आहा पळय तो परत प्रतिश्ठापीत करता। कित्याक करता तर आतां घर जें आसा तें व्हडलें जालें, वास्तू जो आहा पळय तेची आय बदलली, तेणी आपली सिमा जी आहा पळय ती वेगळी केली, तर ऑटोमॅटिकली तो देव जो आसा तो त्या स्थानाचें किंवा त्या वास्तूचें रक्षण करीत रावता मागीर।